शिक्षण म्हळ्यार शिकपाची, शिकोवपाची आणि प्रशिक्षणाची प्रक्रिया जी भुरग्यांचे स्किल्स एंड नॉलेज वाडोवपाक मदत करता। एकंदरीत जेन्ना आमी शिक्षण म्हणटात तेन्ना शिक्षक, विद्यार्थ्यां बरोबर शिक्षण पद्धत आणि बेसिक एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आस्पाव जाता। खासा गोयच्या शिक्षण पद्धतीचेर म्हणात वा बेसिक एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जर नदर मारली जाल्यार सक्रियपणान ताची परिस्थिती कशी आसा काय हो प्रश्न मुखार येता। फाटीं जाल्ल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी शिक्षण खात्याक कांय प्रश्न विचारिल्ले। तातूंत तांणी गांवगिरे, शार आनी तालुका प्रमाण कार्यरत आशिल्ली शाळा कितली आसा हाची डिटेल्स मागिल्ली। दुसरो प्रश्न कितल्यो सरकारी मुळाव्या शाळांनी स्वताची प्रिमायसीस आनी टॉयलेट फॅसिलिटी नात आनी तिसरो प्रश्न खेळा मैदान नाशिल्ल्या सरकारी मुळावी शाळा कितली आसा असो आशिल्लो। हाचो डेटा काडल्या उपरांत अशें कळून येता की गोंयांत 694 सरकारी शाळा कार्यरत आसा। हातूंत दुसऱ्या प्रश्नाची जापेत गांवगिऱ्या वाठाराची डेटा मेळना, मात तालुक्या प्रमाण स्वताची सुवात नाशिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळांची संख्या मेळटा ती 24 आसा। त्या भायर शौचालयाची सुविधा नाशिल्ली सरकारी मुळावी शाळेचो डेटा नील आसा। तशेंच खेळा मैदान नाशिल्ल्या गांवगिऱ्या शाळेचो डेटा ना, पूण तालुका प्रमाण शाळेचो डेटा 111 आसा। या सगळ्या गजालींचेर बारीकसाणेन लक्ष घातल्यार गोंयांत सरकारी शाळेक सरकार कशें आनी कितले प्राधान्य दिता काय हो प्रश्न मुखार येता। आमी जायते फावटी टीव्हीर एडवर्टिजमेंट पळयता वा मुख्यमंत्री विठलापूर साखळेच्या सरकारी शाळेची देख दिवन जायते फावटी भाशणाय करतात, पूण फकत एकाच साखळेच्या शाळेची देख दिली म्हूण जायना। घडये गोंयांत 1 वा 2 सरकारी शाळा वेल फर्निश्ड आसतली, पूण गोंयच्या हेर सरकारी शाळांच्या परिस्थितीचेर लक्ष मारपाची गरज आसा। पावसाळो सुरू जाल्या उपरांत गांवगिऱ्या वाठारांत आपले घर गळचें न्हय वा पावसाचें उदक घरांत भितर येवचें न्हय म्हणून नळ्या वयर टार्पोलीन शीट घालतात, पूण ही शीट आतां जायत्या सरकारी शाळेच्या माथ्यार दिश्टी पडपाक लागल्या। काळा प्रमाण शिक्षण पद्दती बदलतात। शाळा जर एक विद्यार्थी घडटा ताची बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच जर सारकी ना जाल्यार बरे दर्जाचे विद्यार्थी कशे घडटले काय हो प्रश्न मुखार येता। आमी पणजे वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी शाळांची परिस्थिती नक्की कशी आसात हें पळोवपाचो यत्न केलो। ही पळयात सरकारी मुळावी शाळा चिंचोली। ही सरकारी शाळा जर तुमी पळयली जाल्यार शाळेचो माथो पुरायपणान टार्पोलीन शीटान धापला। आतां हें अशें करपा फाटलें कारण शाळेंतल्या वर्गांत पावसाचें उदक येवचें न्हय म्हणून हो तात्पुरतो उपाय काय? खरें म्हणल्यार मुळावी शाळेची अशी परिस्थिती पळयल्या उपरांत त्या शाळेन शिकोवपी शिक्षक, शिकपी विद्यार्थी हांची काकूवट दिसता। पूण हे काकूवट आमकां न्हय तर शिक्षण खात्याक दिसपाची गरज आसा। अशेंच पणजे वाठारांतले आनी एक ऑडलेम भाट हांगच्या सरकारी मुळावी शाळेची परिस्थिती लेगीत तशीच आसा। सांत इनेज टोंका हांगा आशिल्ल्या सरकारी मुळावी शाळेच्या 100 मिटराच्या अंतर्गत तर पुराय कोयराचो घाण वास येता। आमी ही फक्त पणजे वाठाराची कांय शाळा दाखयल्यात, पूण गोंयच्या हेर वाठारांत आनी कितलीशीच अशी शाळा आसतली जाची परिस्थिती अशी आसूं शकता। आतां विचार करात, जर शाळा सारकिल्ल्या पवित्र स्थाना भोंवतणी जर अशी परिस्थिती आसा जाल्यार विद्यार्थी कशे काय आपलो फुडार घडयतले। जायते फावटी प्रायव्हेट शाळांनी बरी पैकी साधन सुविधा आसा अशें म्हणटात। हीच जर शिक्षण खात्यान जिद्द दाखोवन सरकारी शाळांचेर मातशें लक्ष घातलें जाल्यार पालक आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेंत घालपाक फाटीं फुडें जावचे नात। शिक्षण हें सगळ्यात बळीश अस्त्र अशें म्हणटात, पूण त्या अस्त्राक जर अचूक वाटेर वापरूंक वा घडोवंक जाय जाल्यार बेसिक एज्युकेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खऱ्यांनीच लक्ष घालपाची गरज आसा। माय गोवा नेटवर्का खातीर हांव विष्णू नार्वेकर।